नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो. वास्कोचे मंदार सुर्लकार अपहरण खुनाचे केशींत चारूय आरोपी थारले गुन्यांवकार. मंगळारा चिल्ड्रन्स कोर्टांत ख्यास्तीचेर सुनावणी. माफीचो साक्षीदार सुटलो. बापूय मागता दोशींक फाशी. ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर व्यवहारांत संबंध आनी सीबीआय चौकशी चलिल्ल्यान राज्यपाल वांचून देवचो. बीजेपीची मागणी. बीजेपी उलयता सुडाची भाषा. गोप्रेमी आनी पुलिसांनी मेळून मडगांवां गांधी मार्केट आनी खाऱ्या बांदार घाल्यो धाडी. गायचे चरबेचे 87 डबे जप्त. गोरवां कत्तलीचे सामान जप्त. चोरयां गोरवां मारून विकतल्यांचे रॅकेट उक्ताडार. पक्षांनी मुख्यमंत्र्यान सांगल्यार फाल्यां सकाळीं मंत्रीपद सोडटा. सरकाराचे खुस्तार मंत्री आमदार ब्राझीलांत गेले म्हणून कांयच चूक ना. पर्यटन मंत्री परोळेकाराची हेडॉनांत वक्तव्यां. आनी निमण्या मिनटाक गोल मारून पोर्तुगाल साल्वार. युएसए कडेन मॅच 2-2 ड्रॉ. बेल्जियम रशियेक 1-0 मारून फुडल्या रावंडांत. अल्जेरियान दक्षिण कोरियेक मारले 4-2. खबरो विस्तारान. वास्कोचे मंदार सुर्लकाराचे अपहरण आनी खुनाचे केशींत चारूय आरोपींक पणजेचे चिल्ड्रन्स कोर्टान दोशी थारायले. तांचे ख्यास्तीचेर मंगळारा आर्ग्युमेंट जातले. माफीचो साक्षीदार जाल्ले एकल्याक सोडलो. 15 ऑगस्ट 2007 मंदाराची कूड फोंड्या केरी दोंगरार मेळिल्ली. केशीचो 8 वर्सांनी निकाल लागलो. इश्टांनीच मेळून मंदाराचें अपहरण करून ताका मारिल्ल्यान गोंयभर खवदळ पडिल्लो. मंदाराचो बापूय चारय जाणांक फाशीची ख्यास्त मागता. 8 वर्सां पयलीं मंदार सुर्लकाराच्या इश्टांनीच ताचें अपहरण केलें आनी ताचो खून केलो. हे घडणुकेन गोंय शॉकात जाल्लें. गोंयभर खवदळ पडिल्लो. 8 वर्सां उपरांत बाल न्यायालयान केशीचो निकाल लायलो. कोर्टान सोमारात चारय आरोपींक दोशी थारायले. जोविटो रायन, रोहन दुंगट, निफियात शेख आनी शंकर तिवारी ह्या 4 जाणांक कोर्टान दोशी थारायले. कारस्थान करून मंदाराचें अपहरण केलें, ताचो खून केलो आनी उपरांत पुरावे नश्ट केले म्हूण कोर्टान चौगांकूय दोशी थारायल्यात. The accused has been convicted for the offences under 364A, that is kidnapping for ransom, 302, that is murder, 120B, that is conspiracy, and 201, that is destroying the evidence. And the matter is fixed tomorrow for point of sentence. We had a full faith in judiciary. 15 ऑगस्ट 2006 ह्या दिसा जोविटो रायन, रोहन दुंगट, नफियात शेख आनी शंकर तिवारी तशेंच अल सलेहा बेग ह्या 5 जाणांनी मंदार सुर्लकाराचें मिरामार सावन अपहरण केलें. मंदाराच्या बापाय कडेन तांणी 50 लाख मागले. उपरांत तांणी मंदाराचो खून केलो. केशीच्या ट्रायली वेळार अल सलेहा बेग माफीचो साक्षीदार जालो आनी हे केशींत पुलीस आनी सरकाराक ताणें साक्ष दिली. I especially thank all the witnesses who helped to deliver justice, and they have deposed in this matter bravely in spite of all these odds. I thank all of them. I also express my sympathies to the family of the victims under Sullekar. दोशीच्या ख्यास्तीचेर मंगळारा आर्ग्युमेंट जातलो. सगळ्या दोशींक फासार मारचे म्हूण मंदाराचो बापूय मागता. आम्ही खूप त्रासान काढले, सामके त्रासान काढले. फाशी तरी जावकूच जाय. फाशी सगळ्यांक चाराकूय फाशी जावंक जाय. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर व्यवहारांत राज्यपालाचो संबंध आनी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी चलिल्ल्यान राज्यपाल वांचून देवचो म्हूण गोंयची बीजेपी मागता. राजिनामो दिलो ना जाल्यार प्रकरण प्रधानमंत्र्या मेरेन पावयतले म्हूण बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान मिडियाक सांगलें. एके वटेन राज्यपाल राजिनामो दिवंक शकता म्हूण सुत्रां उलयतात जाल्यार गोंयची बीजेपी सुडाच्या राजकारणाची भाशा चलयता. केंद्रा भितर 2004 सालाक काँग्रेस पक्षाचे सरकार आयलें युपीएचें. त्या वेळाचेर ताबडतोब तेंच्यांनी त्या वेळाचे आमचे गोंयचे राज्यपाल किंवा युपीचे गव्हर्नर आसूं हांकां तेंच्यांनी जबरदस्तीन राजिनामो अपमानकारक वागणूक दिल्ली आनी जबरदस्तीन तेंच्यांनी तेंचो राजिनामो मागून घेतलेलो. आनी तेंच हें करून खरें म्हणजे ते काँग्रेस पक्षाच्या सरकारान तांकां अपॉयंट केले त्या वेळाचेर. म्हणून आमची मागणी आसा की तेंच्यांनी ताबडतोब
ह्या पदाचो राजीनामो दिवन तेंच्यांनी परत वचचें. ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर व्यवहाराकडेन राज्यपालांचो संबंध आनी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी चल्ल्या म्हूण सांगून बीजेपी राज्यपालाचो राजीनामो मागता. वांचू जो मेरेन राज्यपाल आसा तो मेरेन तांची चौकशी करूंक सीबीआयक बंधनां लागतात. मात ताणें राज्यपाल पद सोडल्यार सीबीआय चौकशेक पुराय मेकळी. हे फाटभुंयेचेर राज्यपालाचेर राजीनामो दिवंक सध्या दबाव येता. ऑगस्टा हेलिकॉप्टरा खरेदी भितर तेन्नाचे ते एसपीजीचे प्रमुख आशिल्ले आनी ह्या तुल्ल्यान एक तेंचेर एक संशय निर्माण जाल्लो आसा आनी म्हणून आमची मागणी आसा की तेंच्यांनी स्वता जावन गव्हर्नर पदाचो राजीनामो दिवचो, ना जाल्यार पार्टी म्हणून आमी आमच्या देशाचे राष्ट्रपती त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टराक फाल्यां आमी तांकां लेटर धाडपाचे आसात की तेंच्यांनी जर राजीनामो दिलो ना जाल्यार तांकां राज्यपाल पदांतल्यान मुक्त करचो म्हणून. दोट्टी नागरिकत्व आनी गोंयाक खासा दर्जाचे विशय खंय प्रधानमंत्री मोदीचे तकलेत आसात. मी सांगलेले आसा, प्रेसाक सांगुना तरी कार्यकर्ते म्हणून आसा आमी आमकां सांगलेले आसा की विकासाचे बद्दल आसूं किंवा स्पेशल स्टेटस मायनिंग बेगीन चालू करपा खातीर आसूं, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आहा त्यो बेगिनात बेगीन जातल्यो. Sir, that letter which has been given and which is being used by Churchill has been given by one under secretary in the Home Ministry. So this issue will be taken by members of Parliament, and Mr. Savarkar recently has made it very clear that he will take up this issue with the Union Home Ministry. Very easy, you have a circular and said either you put a cut-off date saying okay, all those who have transcribed the name and at this particular date, yes, in future you should not, or accept transcribing your name in Portugal. It does not amount to losing Indian citizenship. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. एनिमल रेस्क्यूवाले आनी पुलिसांनी मेळून आयतारा राती मडगांवां घाल्ले धाडींनी गायची चरबी विकपी मोठे रॅकेट उक्ताडार आयला. पुलिसांनी खारेबान आनी गांधी मार्केटांतल्यान गायचे चरबेचे 87 डबे जप्त केले. ते शिवाय दोनूय कडच्यान 5 गायो, बैल आनी पाडकां साल्वार केल्यात. गोरवाची कत्तल करपाचें सामानूय पुलिसाच्या हाताक लागलां, मात रॅकेटांतलो एकलोय मनीस मेळ्ळो ना. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचो मुखेली अमृत सिंगान मिडियाक ही म्हायती दिली. धाड घालतना तोय आशिल्लो. मडगांवां खारेबान आनी गांधी मार्केटान आयतारा राती एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाच्या वावुरप्यांनी पुलिसांक घेवन धाड मारली. धाडेन गायचे चरबेचे 87 डबे जप्त केल्यात. थंयच्यो गायो, बैल, पाडकां साल्वार केली. कत्तलीचें सामानूय जप्त केलें. मात धाडीन रॅकेटांतलो एकलोय पुलिसांच्या हाताक लागलो ना. थंयचे लोक पयलींच सादूर जाले. खारेबान हांगासर खूब प्रमाणात आमकां जे घीचे डबे बी आहा ते मेळ्ळे, आमचे ते केलेले जवळ जवळ 76 किलो डबे आसा जवळ जवळ. खारेबान हांगा एक गाय आनी एक पाडो, ओके, मेल बैल आसा पळय तो, आनी गांधी मार्केटान 3 हे आसले म्हणजे टोटली गोरवां, तितून 2 गायी आसली आनी एक तेजे वासरू आसले. सरकार उजगांवच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचें काम करपाचो आसा. ताचेर सुमार 13 कोटी खर्च येतलो. ते कॉम्प्लेक्सान गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल जाताली म्हूण प्रकरण कोर्टान गेल्लें. ताका लागून कॉम्प्लेक्साचें काम हाताक घेवंक समिती विरोध करता. ज्या स्लॉटर हाऊसान इलिगल सगळ्यो गोष्टी घडटाल्यो ह्यो आज कोर्टा मुखार आसा. ऑनरेबल हायकोर्टान कमिटी नेमलेली आसा, काही डायरेक्शन्स दिल्ले आसा, तेजे कांय इम्प्लिमेंटेशन न करता ते डायरेक्ट परत ते स्लॉटरिंग आसा ते स्टार्ट करपा खातीर ते रेग्युलरायजेशन करपाक सोदता आनी हे खंय तरी हे मोठे एक गुन्नो सरकार परत एक फावट करता. आमी कशाच पद्दतीन ओगी रावचे ना. देशभर गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल चल्ल्या. सरकारान ताचे आड 31 डिसेंबर मेरेन कायदो करचो म्हूण पंजाब गोरक्षा दळ मागता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. आता घेऊ एक ल्हानसो विराम.